संसदेत आज लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांनी बरोच बोवाळ केला. ताका लागून दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सोमारमेरेन स्थगित दवरचे पडले. लोकसभेत आज जन्म आणि मृत्यू नोंदणीकरणाचे संशोधन विधेयक पारित झाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर व्हिडिओ संदेश घालून संसदेत संमत जाल्ल्या एंटी पेपर लीक विधेयकाविशीं खोस उक्तायली. समाजात विश्वासपात्र परीक्षा व्यवस्था स्थापन करपा खातीर सरकार एका फाटोफाट एक पावलां उबारता अशें सांगून फाटल्या कितल्याशाच दशकां सावन दरेक केंद्र आनी राज्य सरकारान पेपर फुटीचे प्रश्न हाताळ्यात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत तशेंच गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या सयत नवी दिल्लीत आयोजीत गोंयच्या वास्तुशिल्पकला आनी शाश्वतीचेर आदारीत राष्ट्रीय परिशदेंत वांटो घेतलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दाबोळेच्या वाडे हांगा आयोजीत कार्यावळींत पंचायत मंत्री आनी थळावे आमदार मोविन गुदिनो तशेंच गोंय घर निर्माण मंडळाचे अध्यक्ष आनी मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांच्या हाजिरींत म्हजें घर येवजणे अंतर्गत गोंय घर निर्माण मंडळाची मंजुरी पत्रां वितरीत केली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कांपालाच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात गोंय बुद्धीबळ अकादमीचे उक्तावण केले. ही अकादमी खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान गोंय खेळा प्राधिकरण आनी गोंय बुद्धीबळ संघटनेच्या जोडपालवान स्थापीत केल्या. गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ. गणेश गांवकार हांणी आज 31 ऑगस्ट दिसा आयोजीत जावपी 3 दिसाच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाविशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना गोंयचे राज्यपाल हांणी अधिकृतपणान अधिवेशन आपयलां पूण अजूनय कामकाज समितीची बसका जावंक नाशिल्ल्यान ह्या अधिवेशनात खंयच्या विशयाचेर चर्चा जातली हें ठरूंक ना अशें सांगलें. पणजी महानगरपालिकेन दिसवड्याचेर काम करपी कामगारांक गोंय सरकाराच्या येवजणे अंतर्गत दिले टेम्पररी स्टेटस. पणजे नितळ आनी निवळ दवरपा खातीर ह्या कामगारांचे आसा महत्वाचें योगदान. महापौर रोहित मोन्सेरात. लोकांनी दिल्ल्या कागाळींच्या आदाराचेर होणजुण्याच्या रस्त्यावेल्या खाद्य आस्थापनाचेर खाण आनी वखदां प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी घाली धाड. 5 आस्थापनांकडेन नाशिल्ले परवाने. कुरियर आनी डाक सेवा दिवप्या खातीर गोंय पुलिसांनी आयोजीत केलें जागृताय सत्र. गुळी वखदांच्या तस्करीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर आयोजीत जाल्लें जागृताय सत्र. ठाणे भिवंडी हांगा एक पोरणी इमारत कोसळून जालो अपघात. ह्या अपघातांत 9 जाणांक आयलें मरण. बचाव कार्य अजून सुरूच.